सर फाटल्या दिसांनी बिरसा मुंडाची रॅली जाली सो तातूंत डिपार्टमेंटाचो रोल आशिल्लो हय इन वॉट वे सर फायनान्स वे काय कसो आशिल्लो दोन्ही वाटेन आमी आशिल्ले दोन्ही वाटेन रोल आशिल्लो आमचो म्हणजे आमी इन पर्सन पार्टिसिपेटूय जाले आनी फायनान्स करता कितलो कॉस्ट सर अजून आमच्या कडेन सारको आमी कॉस्ट येवंक ना त्याचो एस्टिमेट केला आसतलो पयलीं तसो आमी एस्टिमेट करता तो कॉस्ट अरावंड 2 to 3 CR सुमार आसतालो 3 CR तुमच्या डिपार्टमेंटान हय म्हणजे आतां मदीं प्रोग्राम वाडयलो तो कित्याक मागीर आमकां सेंट्रलासून इन्स्ट्रक्शनां जशी आयली तसो प्रोग्राम वाडयत गेलो आमी ते दिसा बिरसा मुंडाच्या जयंती दिसा आमी 5 कडेन इव्हेंट केले आमच्या स्वता म्हणजे आनी त्या भायर ती रॅली आशिल्ली आमची रॅलीची उलयता पेडण्याच्या जी काणकोण रॅली काडलेली त्या रॅली खातीर कितलो ना टोटल खर्च घेतलो सो त्या रॅली खातीर कितलो अंदाज ना अजून तो एस्टिमेट ना टोटल आमी ते तुका सांगता रॅलीच्या बरोबर जे आमी आनीक 5 इव्हेंट केले ते भितर आसा सो त्या रॅलीचो खर्च तेंच्यांनी दिवपूच नासलो पयलीं सर डायरेक्ट डिपार्टमेंटान डायरेक्ट केलो म्हणटा तुमी तांकां करपाक सांगलें आनी मागीर तो डिपार्टमेंटाचोच रॅलीचो जो खर्च आसा न्ही तो 2.5-3 कोटीच्या आसपास फक्त रॅलीचो रॅली आनी तितून प्रोग्राम आशिल्लो नो सर हांव रॅलीचो उलयता कारण ती रॅली एका खंयच्या तरी खंयच्या जापान गेल्ली ती रॅली कोणी गेल्ली ती पयलीं जे प्रपोजल आयले ते आमकां आदर्श व्यवसाया कळ्ळें मागीर ते आमी प्रपोजल डिस्कस करून गव्हर्मेंटान करचो म्हणून आमी ते टेक ओवर केले गव्हर्मेंटान सो हे पयशे तुमी डायरेक्ट अजून कोणाक दिवंक ना तेच सांगता न्ही खर्च आमचे कडेन अजून येवंक ना इव्हेंट आतां जेन्ना आमी ऑर्गनायज करून घेतला तेणी आमकां सगळो पयसो म्हणलेलो आसा कोणी ऑर्गनायज केलो आमचो तो एक स्टेट इव्हेंट प्रणय हळणकर सो ती कंपनी कशी तुम्ही ऑन स्टेट एम्पॅनल आसा तो हेच्या कडेन गव्हर्मेंटा कडेन पूण ताका कितें तरी क्रायटेरिया आसतली सर DIP कडेन एम्पॅनलमेंट आसा तो सनलायट मिडिया पूण सर ताका तुमी डायरेक्ट दिवं शकता तशें जे गव्हर्मेंटाचें इन्स्ट्रक्शन आसा की जे हे आसा एम्पॅनलमेंट आसा DIT कडेन सर DIP कडेन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी आनी तो हांच्या कडेन ट्युरिजमा कडेन एम्पॅनलमेंट आसा तेजे टेंडर जाल्ले काय तुमी डायरेक्ट दिला ताका डायरेक्ट दिला डायरेक्ट दिवंक गावता सर दिवंक